धर्मदूताच्या कृत्यांत 3रो अध्याय पहिले तावन 10वें वाक्य. एक दीस पेद्रू आनी जुआंव दोनपरां उपरांत 3 वरां जातलें त्या मागण्याक देवळाक वेतले. तवळ जल्मातावनूच थोंडो आसलेल्या एकल्याक उखोवन व्हरतले. देवळाक वेतले लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दारवटो म्हणटात त्या दारवटाशी दिसपडते ताका हाण दवरतले. पेद्रू आनी जुआंव देवळाक भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुआंव दोगी ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें. तवळ तो थोंडो आपणाक कांयपणी मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाठार तांकांच पळोवंक पडलो. तेदवां पेद्रून ताका म्हळें, रुपें आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठींक बोवाळ येयलें आनी तो सट्ट करून उठोवन उबो रावलो आनी सोलोवंक लागलो. उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगाता देवळांत भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वर्णिता तें सगळ्यांनी पळयलें. देवळाच्या सुंदर दरवटाशी बसतलो तो भिकारी होस्स म्हूण लोक ताका वळखलो. ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी अजाप जाले. देवाचें उतार हें. आयचे ह्या संवसारांत आमी पळयलें जाल्यार हांव आनी तूं सगळां मनशाक पातयेवन आसा. मनशाक पातयेवन आसा. मनशांनी दिवच्या संगतींक पातयेवन आसा. आयच्या दिसा हांगासर पळयता ह्या वाचपांत थंयसर आसलेलो थोंडो खंयसर बसून आसलो. सुंदर दरवाट्या कडेन बसून आसलो. कित्याक थंयसर लोक भितर वेतलो मागणें करूंक. लोक देवा लागीं मागतलो आनी हो भीक मागतलो व्यक्ती थोंडो भायर येवच्या मनशा लागीं मागतलो. हांव आनी तुयी फाटल्या जिवितांत मस्तू आमी मनशा लागीं मागलें. मनशा लागीं हांवें आनी तुवें जायते बुटी मागलें. तो एक जाणवंत भीक मागता आसतना जाणवंत व्यापारी म्हूण येत. कित्याक ताणें बऱ्या जाग्यार खंयसर चड आपणाक भीक मेळटा थंयसर येवन तो रावुल्लो. खंयसर सड्ड भीक मेळोवंक साध्य आसा. लोक भितर वेता भायर येता मागणें करूंक वेता. म्हाका बरें जावन येवन कांय म्हणून घालून येता भीक. या आपणाक बरें मेळ्ळें म्हणून देवळ येतना भायर येतना घालून येता. आनी तातूंत ताका मस्तो फायदो तो चिंततालो. मस्तो फायदो. तो देवळा भितर वचून मागनातलो. देवळाच्या भायर रावून तो मागतलो. देवळाच्या भायर रावून तो मागतलो. हांगासर एक तुमी विशिश्टता पळयली जाल्यार दारवटो तो सुंदर जावन आसलो. ताचें जिवन सुंदर नासलें. बसतलो तो सुंदर दारवाट्या लागीं तरी पूण मनशा लागीं कांयपणी म्हाका इल्लें मेळा जाय म्हणून दीनपणी हर एका दिसा मागतलो तरी ताची परिस्थिती सुदरूंक नासली. हर एक दीस तो त्या सुंदर दरवाट्या लागीं बसतलो आनी भीक मागतलो. इतलीं वर्सां जाल्यारय कांयच ताचे त्या परिस्थिती बदलूंक ना. आज हांव आनी तूं ह्या सक्रामेंता मुखार बसून आराधन करता आसतना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत साबार गडीत आसूंक पुरो आयच्या दीस पर्यंत एकच बदलाव जावना. आनी ह्या मनशाचें जिवीत पळयचें जाल्यार म्हळ्यार जल्मातावनूच म्हळ्यार तें रिपेर जावचें केजत न्ही. जल्मातावनूच तसो आसलो तर
आनी काही सोमा जावचें म्हणलें चिंता बस ना. म्हाका आनी तुकाय मुस्तफुटी भोगोवंक पुरो म्हजे थंय आनी तुजे थंय थोडे सामस्या आसात. जावंक पुरो लंतावन म्हाका आनी तुका मुस्त बें आसा. जावंक पुरो लंतावन म्हाका आनी तुका विराराय आसा. जावंक पुरो लंतावन म्हाका आनी तुका एक तरेचे समस्या आसात. आनी हे समस्या कितें केल्यार सोमा जायना म्हणलें एक चिंता दवरून आज आव्हान तूं हांगासर आसा जावंक पुरो. आयचें वचप स्पश्ट सांगता. मनशा लागीं जावंक पुरो जायत्या डॉक्टरा लागीं आमी गेले हांव. जावंक पुरो जायत्या ट्युशन दिवचे लागीं गेले हांव. जावंक पुरो जायत्या वकिला लागीं आमचो नीती सर आमी गेले हांव. जावंक पुरो जायत्या व्यक्ती लागीं म्हाका एक सही कर कितें म्हणून ह्या परिस्थितींत म्हाका भायर हाडणें म्हणून हांवें तुवें मुस्तफुटी मागोवंक गेलें जावंक पुरो. ह्या सुंदर दरवाटा लागीं बशिल्ल्या त्याच भीक मागतल्या त्या व्यक्ती बरी हांवें तुवें सबार पोटी सबार जाणां कडेन भीक आमकां कितें जाय ताजें कितें मागल्या जावंक पुरो. आनी आयचें देव आसा म्हणटा केदाळा तो पेद्रू आनी जुआंव थंयसर वेता. थंयसर ते म्हणटात म्हजे लागीं भांगार ना रुपे ना. भांगार आनी रुपे जावन आसा संकेत. एका व्यक्तीन एका मनशान व्हडलें म्हळ्यार सही करचें तसलें जावन आसा. एका भीक मागतल्याक व्हडल्या रितीर कशें सही करी येता भांगार आनी रुपेन दिवन. जर तर भांगार आनी रुपें तसलें वर्थ म्हजे लागीं ना तरी पूण म्हजे लागीं आसा तो जेजू. आनी ह्या जेजूच्या नांवान तो म्हणटा जेजूच्या नांवान तो पेद्रून ताका म्हळें रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. हें ताणें स्वप्नां दी चिंतू ना. स्वप्नां दी चिंतू ना. खंयसर म्हणी म्हज्या जिवनांत म्हाका एक व्यक्ती येवन ह्या सर्वेस्वर जेजूच्या नांवी म्हाका एक सोलोवंक जायत म्हणून ताणें खंडीत जावन त्या व्यक्तीन चिंतू ना. आज हांगासर हांवान तूं बसून ह्या सक्रामेंता मुखार आसा हांव. आमी जायत्यो संगत्यो चिंतून जावंक पुरो अशें आमच्या जिवितांत मुखार घडात म्हणून. पूण कशें तो व्यक्ती मागो नासलो हर एका व्यक्ती लागीं आमकां इल्लें सही कर म्हणून तशेंच आव्हान तुवें मुस्तू मागोन आसा जावंक पुरो. पूण आयचो दीस म्हाका आनी तुका सर्वेस्परा जेजूच्या नांवी सुटकेसो जावन आसतलो. सुटकेसो जावन आसतलो. आनी त्या वचपान जर तर आमी पळयलें जाल्यार थंयसर तो उपरांत तो सलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगता देवळान भितर सरलो. कितें करी लागलो फस्ट सोलोवंक लागलो. फस्ट कितें करी लागलो सोलोवंक लागलो. सेकंड कितें करिल्लो उडी मारली. एका थोंट्यान पांय समज जावन सलचंत व्हरतें ताजे की हजारो वंट्या व्हरत्या रितीर उडी मारलें म्हळ्यार आज मुखा आनी तुका सुमी जेसू हांवें न्ही तुवें चिंतलेच्या की व्हरत्या रितीर जिवनांत परिवर्तन जावचें तसलें सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका दिवंक शकता. जेजूच्या नांवान आयच्या दिसा ह्या घडये म्हाका आनी तुका जशें त्या थोंट्याक ताणें चिंतलें खाली एक पयशांचो भीक पूण मेळ्ळें कितें ताका सोलोवंक जालें मात्र न्ही उडी मारूंक जालें. वत्या रितीन सर्वेस्पर देव दिता. आनी इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर 35 अध्यायांत 6व्या वाक्यान आमी पळयता तेदवां मेरवा भशेन थोंटे उरतले आनी मनशाच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो. कित्याक अरण्यान झरी फुटतल्यो आनी सुके करडे बुंत वळतले. पळया परत्यान अवस्थांत तेन्ना मेरुवा भशेन थोंटे उरतले. कशें मेरू एक जिंके डियर कशें हायटार उडोवन वता त्या प्रमाणे थोंटो उडटा. तर आयच्या दिसा हांव आनी तूं उडोवन नासून आसतले मुखाच्यान. केवल थोंडेपणो त्या अस्कत उठून उबें रावंक अस्कत जिवनांत हांवान तूं सुलवून गेले. हांव म्हाका आनी तुकाय उठून उबें रावंक जाता ना. संवसारीक पांय म्हाका आनी तुका आसूंक पुरो पूण
हांव आनी तूं जिवितांत उठोन उबे रावचें बरें तसलें पांय म्हजे लागीं तुजे लागीं नात हांव आनी तूं सबार सांगतनी तोंट्या बरी आसा जावंक पुरो आयचे कडेन ह्या सक्रामेता मुखार मागता आसतना पळयत पुस्तक म्हणटा तितलें मात्र न्ही मनशाच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो आयच्या दिसा हे आराधन जावन भायर येता आसतना मोगाच्या न्हू हांवें आनी तुवें गावंक जाय संतोशान म्हजी आनी तुजी जीब सोम्या जेसूचें नांव वर्णीत संतोशान गावन हांवें आनी तुवें वचोंक जाय अरण्यांत झरी फुटतल्यो मोगाच्या न्हू अरण्य डेजर्ट थंयसर मरुभूंयत झरी फुटतल्यो म्हज्या आनी तुज्या काळजांत हांव न्हू पवित्र आत्म्याची सकत उमाळून प्रारंभ जातली उमाळूंक प्रारंभ जातली आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा सुके कडे भूंयत वळस वळतलें जावंक पुरो आमचे आर्थीक परिस्थितींत खंयच आमचे लागीं पयशे नात सर्वेस्पर देव म्हजी आनी तुज्या जिवितांत बदलून एक ग्रेस्त व्यक्ती करूंक आमच्या वेव्हारांत जाय पुरतें दिवंक आमकां भलायकी नासल्या कडेन भलायकी दिवंक समाधान नासल्या कडेन समाधान दिवंक आतां सर्वेस्पर देव म्हाका तुका उपयोग करतलो येदोळ वरेक मोगाच्या न्हू हांव आनी तूं जायते फावटी जेजू मुखार आमी आयल्या आज अनेक फावटी हांव आनी तूं हांगासर आयल्या आयच्या दिसा ह्या वचपाचो नियाळ करना आतां आमी आराधन आतां मुंदरसून वता आसतना सोम्या जेजू लागीं धैर्यान भवार्थान आतां आमी मागोवंक प्रारंभ करया मोगाच्या न्हू मगळ भाव बेगिनो जाणवयाच्या पुस्तकांतलें ती रात आमच्या पुर्वजां फुडें सकळीत केल्ली कित्याक आपणे कसल्या सोपुतांचेर विश्वास दवरलो म्हूण जाणा जावन तांणी धैर्य घेवंक जाय आसलें तुजी परजा प्रामाणीक मनशांच्या सोडवणेची आनी आपल्या दुस्मनाच्या नासाची प्रतीक्षा करीत आसली कित्याक तुवें आमच्या दुस्मनांक केस लायली तेन्ना तुवें आमकां तुजेशी आपोवन मैमेवंत केली आशिर्वादांनी तशें आकांतांनी तुज्या बागेवंतांनी वांटो घेवंक जाय म्हणून खऱ्या मनशांच्या बागेवंत भुरग्यांनी गुप्तीं बलिदानां भेटयलीं आनी एका मनान हो देवाचो कायदो म्हूण मानून घेतलो हाच्या आदींच तीं आपल्या पुर्वजांची स्तुती गितां गावंक लागलीं मगळ भाव भयणीनो खरी जाणवाय आसा खंय खरी जाणवाय आसा आमी मस्त शिकल्ल्यान न्ही मस्त शिकून नॉलेज मेळटा पूण सोम्यात येताना जाणवाय मेळटा बुदोनगाय मेळटा दैवीक बरेपण न्हीद कितें म्हळ्यार समजता इस्रायल परजा इजिप्तांत आसतना बुदोनगाय आसली तांकां बुद्दू न्ही ते तांकां सोम्या कडेन केदाळा तांणी सल्लो केलो वा सोम्यान तांचे कडेन केदां सल्लो केलो केन्ना तांचेर त्या पाडक्याचें रगत शिंपडावन ते उपादेश पाळटा म्हणून आमी तुजी परजा आनी तूं आमचो देव म्हूण वळखून घेतलें तेन्ना तांकां खरी बुदोनगाय मेळ्ळी खरी जाणवाय मेळ्ळी सोम्याचो खरो अर्थ तांकां समजल्लो तांणी ताचे उपादेश पाळटा म्हणून ती जाणवायक तांणी सरेंडर जाता आसतना खरी जाणवाय आसा त्या सोम्यातय त्या सोम्यातय आयिल्लो कशें जियेचें कितें उलयचें केन्ना केदाळा कशें कित्याक कितलें हें सगळें आपापीन समजता हें सगळें उगडापें करता पवित्र आत्मो आमकां देखून जाणव्याच्या पुस्तकांत दापूरबायन सांगलास जी कोण ताचे आयली तांकां मायमेवंत केली आशिर्वादांनी तशें आकांतांनी तुज्या भाग्यवंतांनी वांटो घेवंक जाय म्हूण तुवें निर्मिल्लें तें तांकां मेळ्ळें मस्त जण शिकल्यात पूण सर्गींची जाणवाय ना मस्त जण शिकोवनात कांय पूण सोम्याचीं उतरां उलयतात कशें जियेचें म्हणलें बरें करून शिकल्यात मगळ भाव भयणीनो केन्ना ताचे उपादेश पाळटा
केन्ना ताका आमी सरेंडर जाता शरणागत जाता ताच्या पांयां तळी येता तेन्ना आपापीच ती बदोवन गाय तें बरेंपण काळजाचें मोतीचें शाणेपण तें आमकां मेळटा. त्या देवाक मेरगा दिवंक जाय कित्याक आमकां ताणें सक्रामेंता मुखांतर ताची परजा केल्या म्हणल्या खातीर. देखून आयचे श्लोक ही पळया आयच्या आयताराचे. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतलां तो लोक बागी ताणें आमकां दायज करून घेतलां बेगिनी पवित्राना मुखांत सक्रामेंता मुखांत वेळा काळाक मैल्या पत्रा भाशेन आमकां तो त्या त्या वेळाक पिडेस्तांक पिडेस्त मणयारपणा खातीर पविस्नान पवित्र एवकारिस्त पिडेस्तांची मागणी हर एका वेळा काळाक म्हणले बरी ह्या पवित्र सभे मुखांत आमकां संस्कार दिल्यात. जल्मतावन मरता म्हणसर जल्मल्या घडयेतावन मोरच्या घडये पर्यंत तो संस्कारांनी आमकां नेटयता. तसो दायज करून घेतली मनशां आमी आमकांचें मोल कितलें कळिता म्हाका कळटा ना. आमकां त्या सोम्याचें मोल कितलें कळिता तें डावटफूल क्वेश्चन मार्क. पूण सोम्याक आमचें मोल बरें कळीत आसा. देखून ताणें आमकां ताचे शीन दवरलां आनी सक्रामेंतान नेटयता पळय. देखून सर्वेस्परान आपलो दायज कर घेतला तो लोक बागी. कोण तो लोक? हांव आनी तुमी ताचें दायज करून घेतलो. आमी कितली पातकी जाल्यारय ताणें आमकां ताचें दायज करून घेवचें इनाम ताणें दिलां. इनाम दिलां बापूय भुरग्या भाशेचो संबंद ताणें दिला. देखून त्या देवाक मेरगां दिवंक जाय. देखून म्हळ्यार म्हणटा आयचें किर्तन नितीवंतानो सर्वेस्पराक उल्हासाचीं गितां गाया विदय काळजाच्यांक असली स्तुती सोंपता. विदय काळजाचो मात्र सोम्या लागीं स्तुती करता. हंकार म्हणटा हांवचो देव हांवें कितें हेजें म्हणून आज आमी आयलां जाल्यार तें विदय आनी कलतें काळीज आमकां देवान दिलां आनी तो शेगून त्या पवित्रात्म्या मुखांत त्या सोम्यातान मात्र येता. जी परजा सर्वेस्परस आपलो देव म्हूण वळखता त्या परजेक आपलें दायज करून घेतलां आनी विंसलां ती करीनच बागी. हांव आनी तुमी ती बागी. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयाभक्ती असल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचेर जतनेन नदर घालता. जतनेन नदर घालता. मस्त रितीचे नदरात एक आवयन भुरग्याचेर दवरची नदर. भायर धाडल्यार ते नाल्यार आवयची बऱ्या आवयची नदर भुरग्याचेर तसता. एक तशें जालें ती पेपरां वाचलें हांवें थोड्या म्हयन्या आदीं. एका भुरग्याक काणून घोव बायल आयिल्ली बिचा कडेन भोवंक म्हणून आनी तांणी सेल्फी काडच्यार तो पडलो. सेल्फी काडच्यार भुरगें उदका गेल्लें कळीत ना. तसली नदर न्हय. सोमी ताचेर नदर दवरिना आमचेर दवरता. जी नदर आवय भुरग्यांक खंय आसल्यार एक दोळो त्या भुरग्याचेर दवरची तसली ती जतनेची नदर दवरता आनी तोच तांकां मोरणांतले निवारता. खंयचें मोर? मस्त मोरनात. आमी कुडीच्या मोरणा विशयी मात्र वारी करची चड. तेव्हा आमकां मरण नाका त्या मरणा मात भियोनचें आमी आनी त्या मरणा मात नाका आमचेंचें. मस्त जाणां बेदलो आत्मीक रितीन डेड एंड गॉन. आमचें RIP रेस्ट इन पीस लॉंग बॅक जालां आत्मीक रितीन. नैतीक रितीन मस्तनांचें RIP मस्त लॉंग बॅक जालां. तर बट व्हडली पिडा आत्मीक ताच्या उपरांत नैतीक ताच्या उपरांत मानसीक आनी कुडीची. आमी उलटा चिंचे पयलें कुडीचें चिंचे आमी तें इंतांव आमचें स्तर तितलें स्थिती. आमी पयलें कुडीचें चिंचे मागीर मोतीचें चिंचे मागीर नैतीक मागीर निमाणें स्पिरिच्युअल तितल्या भितर मरण जाता. तें पावच्या पयलें आमकां ह्या संवसारांत गेट पास मेळटा. आमी पयलीं आत्मीक चिंती जाय नैतीक चिंती जाय मागीर मोतीचें आनी कुडीचें चिंती जाय. कित्याक हें सगळें देव तो केअर काडून घेता म्हणा न्हय. पयलीं सदां देवाचेर सगळें मेळटलें. आमची चिंता पुत्त उलटा मस्तपटी. केन्ना देवाचेर रास सोदता आमी तेन्ना उरलें सगळें मेळटा म्हणा. सोम्यान उरलें सगळें मेळटा म्हणा. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता पळय मोरणांतलें निवारता. खंयचें मोन? कुडीचें मोन सकाळांक येता. जेजूक आयिल्लें सकाळीं सद्दां भक्तांक येयल्लें सकाळांक येता. पूण तें मोर्न तें येनातलें बरी. ससनाच्या मोरणांतलें राग आनी सोमी तें राखता. तिसरें पॅराग्राफ पळय. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवन ससांव तोच आमचो आदार आनी आमचें डाल. सर्वेस्पराची वाट आमी पळोवन आसांगी. मस्त जाणांक सर्वेस्पर येवन सोदूं नाका आमी दिसता लागीं आयल्यार सर्वेस्पराचीं उतरां पाळिचें न्हय.
आमची सुखुशी पळोवंक जायना देखून सरस्परा पयस दवरल्यार एक तेर्स म्हणून मागणें म्हणून बापाच्या कोताचे कानला पयस दवरल्यार आमची सुखुशी करल्यार बारी बरें चिंचे मात्र हांव देवा म्हजें केलां मागणें केलां हें केलां तें केलां जालें 1 2 3.5 जालें सरस्पर घेवंक सोडना आमी मस्तपटी सोडल्यार ताचे डिमांड्स आसात थोडे व्हडले न्ही देखून पयत पुस्तक म्हणटा ताचे कांय उपादेश पाळूंक जाकोबाच्या पत्रांत ताचे कांय उपादेश पाळूंक कांय व्हडले कश्ट ना तितलेंच आमी चिंचे मात आमी सर्गात आमी सकयल चिंती राव आमी सकयल तांकां वयर पळोवचें देखून आमकां तसलें ते धैर्य येना तसलें बरेंपण आमच्या जिवितांत येना मस्तपटी आमी सरस्पराची वाट पळोवन आसा तोच आमचो आदार आनी आमचे डाल वैगी संपूर्ण रितीन आमी सोम्याचेर पाती लावन या आनी तुमी सकडा कोणी बागी नात सकडा एकत्तपणान आमचें गॅरंटी कया सर्वेस्वर आमचे डाल म्हणून आज आमी मिसावळ वाचले मात पूण आमचें डाल मस्तपटी कया आमचें कवच कया आमचें भरवोसो खंयच्यार थोड्यांक भरवोसो तांच्या भुरग्यांचेर एकली दोगां भुरगीं ती राखतली बा पळयतली बी आमकां म्हणून भुरग्यांचेर पाती रावचे मनशाक देखून जाय जाल्यार ती तात कंडाटो करतात पुरा मागीर तांणी पळयचें ना देवाचेर ना तांचे भरवोसो भुरग्यांचेर आसा थोड्यांक तांणी इल्ले दवरल्या एफडी पयशांचेर मात्र ते वाडोवणी जावन ते पुरान ते वगडायते आसा आतां खंयच्यान ती उरना बाकी उरना आनी जे दीस बारीक कश्टांचे आसात थोड्यांक तांच्या शिकपाचेर आनी तांच्याच बळाचेर भावार्थांनी बरोवसो बा हांव घडटा म्हणून घडटा आसलो वेगळी लट्ट करून येता तर बटे कळीतच आसना केदाळा कशें म्हूण सांगून 1 मिनट पुरो 1 सेकंड पुरो आमचे डाल आमचो बरोवसो खंय आसा हाचें दुसरें आसा बरें कनेक्शन दितात जसो तुजेर आमचो विश्वास सरस्परा तशें देव आमचे तुजी दया जसो आमचो विश्वास तशी देव तुजी दया हें कंडिशन बारी इम्पॉर्टंट जशें आमी हेरांची पथकां बसयता तशें आमची पथकां बोगस कितले आमी सोम्याचेर पाती येता तितले तितलो विश्वास तितले ताचे दया देंवता मस्तपडी आमच्या जिवितांत अजापान जायनात कित्याक आमी जिंचे इतले मागून अजापान जायनात कित्याक अजापान जायनात कित्याक म्हूण सांगल्यार ब्लॉक आसा आमच्या जिवितांत त्या सोम्यात आनी आमकां ब्लॉक आसा देव पॉवरफूल न्ही म्हण न्ही हांवें बागील बंद करून बसल्यार सूर्योत्तर ना म्हळ्यार जाता सूर्यो आसा सूर्यो उजवाड दिता हांवें तो बंद करून बसल्यार मस्तपटी आमी त्या सुर्याकच ब्लॉक करता कित्याक म्हण आमचे बागलां बंद जाल्यात ब्लॉक केला आमचो तो कोयर इतलो संपटला की उदक पास जायना म्हणल्यार बरी जालां कशी आमचो विश्वास तशी ताची दया कितल्यान तूं पात येताय सोम्याक तितल्यान सर तुज्या जिवितांत तुका तो कळटातलें बरें बरेंपण घडता तुका तो जाप जाता अशें घडता गी म्हूण सांगून कितलें उणें तितलेंच हांवें गिंडाल काणकोण गेल्यार गिंडलान माथराड येत हांवें तोपल्यां काणकोण गेल्यार तोपल्यान माथाडी येत बेसांवां हांवें कडाय काणकोण गेल्यार कडायांत ताडी येत हांवें मांडोत तूं वणोरून गेल्यार मांड्यांत बेसांवाड येत कितें आमी व्हरता तें आसा काळजांत आमच्या मस्त सोमलां आमी आमचो गर्व राग मोसोर हंकार आनी एकल्याचे खबरो आनी कितें आमचेच विशयान चिंतचें आमचेच विशयान पातयेंचें ओवर चिंताप आनी आमचेच विशयान संवसारा संगतीचेर आमी चड बरोवसो असो जाल्यार पुरो आमच्या काळजांत फुल्ल भरलां आनी तें फुल्ल भरलें काळीज काडून सोम्या कडेन येवचें आमी बेसांव दी म्हणून सोमी दिता पूण बरना कित्याक हांव ऑलरेडी कस्तळ मस्तां तूं इतलें कस्तळ भरल्या की सोम्यान भरचें जाल्यार खंय वयल्यान इल्लें लेप दिवन सोडयत तितल्यांत आनी आमकां तितल्यांत मेळटा केन्नाय काळीज खाली करून येता हांव फुल्ल कंप्लीट तेन्ना सोमी फुल्ल भरता आनी तें मात भरता ताची बेसांव मात भरता कितली आमची पातयेनी तितली ताच्या दया कितलें आमकां खालतें करता तितलें आमकां तो भरता कितलें आमी आमकां खाली करता तितलें सर ताची कृपा आमचेर भरता देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा जो सवांचेर पयलो अध्याय कृपे वयर कृपा कृपे वयर कृपा एक पटी न्ही कृपे वयर कृपा एगेन एंड एगेन भरता तो भरता कित्याक ताचें तें आसा जर दयेची कृपेची संपूर्णतेची आनंदी आनंदी ह्या सोम्याचेर मस्तपटी आमकां भावार्थ आसना चिंता आमकां भावार्थ आसा म्हणून पूण आसना पळया आयचें दुसरें वचप हें बरें भरलें भाव भयणीनो भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवो सोन आसा त्या संगतींचो थारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री ती गॅरंटी
भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मांडवल्ले. भावार्था वरवीं बरीं कामां येता. भावार्था वरवीं आमचें तें बरेंपण वाळटा. कितलें आमकां वर्टिकल कनेक्शन देवा कडेन तितलें चड हॉरिझॉन्टल म्हणटात एकामेका तें आमचें कनेक्शन वाडटा. कालच हांवें वॉट्सॅपार वाचलें आनी मागीर फायंड आवट केलें ओगी म्हूण सांगून व्हेरीफाय केलें न्यूजार. पराग्वेंत हें घडीत घडलां ऑगस्टाच्या 8 तारीखेर. एक याजक, तेचें नांव उडासेना म्हाका, ताच्या हातांत सोम्याचे ते कितें तो पिक्स काणकोण आसलो. पिक्स म्हणजे सोम्याचे हे पुवित एवकारिस्त तो काणकोण आसलो आनी ताच्या हातांत रगत वळोंक सुरू जालें. आनी तें पितूर सयत म्हजे कडेन आसा आनी ते युट्यूबार घालांत आनी न्यूज आनी व्हडली न्यूज पराग्वेच्या टीव्हीर मस्त बडी येते आसा पोरतात. जेजूचें मांस जावन मांस आनी रगत जावन बदल्ला तो उंडो आनी उंडो आसलो ताच्या हातांत. होच तो उंडो मोगाळ भाव बेनिनो म्हाका पातकिने आसा गी कडाकड. जें कितें याजक हांगा याजका मुखांत जेजू कितें हें म्हजें रगत ही म्हजी कूड म्हणून तें ताच्या कुडीन बदलयता गी तें नीज जावन जेजूची कूड म्हणलें म्हाका कडाकड पत्तीने आसा गी. इंटरनेटार ब्रावज करून पळया कितलीं अजापां आसात. त्या त्या वेळा काळा सरी जावन सोमी अजापां दितातच. अच्छा की वर तें अजाप दुसरे खंयचे जाय. आमी आमच्या जिवितांत मात अजापां जाय जिमचींचे. म्हाका तें अजाप करूं ना, म्हाका एक मेळ्ळें दिवं ना देखून म्हाका भावार्थ ना. म्हाका मेळ्ळें दिल्यार मात्र भावार्थ गी. कितलो स्वार्थी हांव. म्हाका मेळ्ळें दिल्यार हांवें मागलें दिल्यार म्हज्या जिवितांत अजाप जाल्यार मात्र देव व्हरतो गी, पॉवरफूल गी, नाल्यार पॉवरफूल ना गी. हांव उरुकाच्या सावळेंत रावन म्हजेर वत पडना म्हणून सुर्याक दुरसो तें. म्हज्या जिवितांत मस्त अजापां घडटात, हेरांत घडटात, पवित्र एवकारिस्तांत तें घडत्यात, मागण्यांत घडत्यात, त्या पडटा म्हणल्यार जाग्यार कितलीं घडत्यात. व्हडलीं नाका, ल्हान अजापां पुरो आमकां पातये उंचाक. व्हडलें अजाप जाल्लें ह्या पवित्र एवकारिस्ताचें 13व्या शतमानांत इटलींत जाल्लें. तो याजक मिसबेटो नासता आसतना ताच्या हातांत आसलो उंडो आनी वायन तो जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदल्लें आनी तें आजुनूय आसा इतलीं वर्सां जाल्यारय प्रमाण दवरलां. आनी सायंटिस्टांनी त्या दाळा दिल्लें 4 तांणी एनालायज केलें, व्हेरीफाय केलें आनी तांणी सांगलें 4 संगती. पयल्या सुवातेर हें एक अजाप. तांणी सांगलें पयलें हें मनशाचेंच मांस आनी रगत. दुसरें ह्या दोनांयचे रक्ताचें आनी मांसाचें ब्लड ग्रूप सूट जाता, AB पॉझिटिव्ह. हे तिसरो पॉयंट. दुसरो तांणी सांगलो हें ब्लड AB पॉझिटिव्ह म्हणून मनशाचें गॅरंटी म्हणून. आनी चवथें तांणी सांगलें पॉयंट ह्या मिस्तेराक विज्ञानांत आन्सर ना म्हणून. आमी व्हडली अजापाच्यो आशेवच्यो, व्हडली अजाप आमच्या मुखार्त जायचे, दोळ्या मुखार नॅचरल सस्पेन्शन जायचे प्रमाण. हें फॅन हांकां गुंवता न्ही गी. हें फॅन गुंवचे पडोवना न्ही सकयल. आमी आशेवचें व्हडलें एक अजाप जायचे, गुण जायचे पुरा, व्हडले अजाप जायचे म्हणून. हांव म्हणटें हें फॅन सकयल पडटना एग्जाम्पल दिता. हें फॅन हांगा लाटा लाटा सब जालो म्हूण चिंता आनी तुमी ताळ भियेल्यात थंय बसल्यात म्हूण चिंता. आनी त्या जाल्यार हांवें हांगा तावन जेजूच्या नांवान सांगता तें फॅन रावोन दी म्हळें आनी फॅन अर्देर्थ रावलें म्हूण चिंता. कनेक्शन नासतना वयर तेन्ना तुमी खालें म्हणटात केदें व्हडलें अजाप जेजून केलें. फॅन डिस्कनेक्ट जाला जाल्यार अर्देर्थ रावलां पाद्रापान सांगतना म्हूण. तें व्हडलें अजाप आमकां. पूण हें फॅन पडोवंक गुत्तना न्ही, थंय ता न्ही वयर लाटा लाटा शब्द येवना न्ही, टेन्शन अंत जावना न्ही. हें ताचें व्हडलें अजाप न्ही गी. वाटेर येताना आमकां बायक केल्लें लागलें आनी आमकां जीव वाचलो जाल्यार आमी म्हणटा व्हडलें अजाप देवान राखलें. पूण वाटेर येताना आमकां बायक कांय लागूंक गुत्तना न्ही, आमी शाबीत आयल्यो न्ही. तें हाच्या व्हडलें अजाप न्ही गी. आमच्या पळोवच्या दिसतेर आसा, सगळें आमच्या भावार्थाचेर आसा, विश्वासाचेर आसा. अपुर्बाची उतरां हांयचें वाचपा तुमी आयकलो जाल्यार पळय. भावार्था वरवीं अब्रामान, इजाकान, जाकोबान तांच्या जिवितांत भावार्था वरवीं सारा गर्भेज जाल्ली.
ती आवय जावची प्राय उतरली जाल्यार तिका मेळ्ळो तो देव विश्वासीम लेखलें तिणें आनी त्या खातीर तिका इनाम मेळ्ळें. भावार्था लागूनच न्ही सगळीं ह्या पवित्र पुस्तकांत ती आसात ती प्रवादी मनशां इतलीं जाणां पवित्र पुस्तकां हांवें वाचता ती लेखमितनांतलीं मनशां सगळीं तांचीं नांवां थंय आसात तांच्या भावार्था खातीर. म्हगेलो भाव भयणीनो, अब्राम देवान ताची परिक्षा केल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक गेल्लो, बासवण्यो ताका लाभल्यो जाल्यार आपल्या एकल्याच पुता बली भेटोवंक तो तयार आसलो. हो भावार्थ त्या विश्वासा खातीर सोम्या लागीं मागया. तो विश्वास हेजे जाल्यार तो मोगी जायचे. भावार्थांनी मोग सांगत येता आमच्या जिवितांत. भावार्थ बरो असो मोग. भावार्थ म्हळ्यार देवा ती आमकां आसा ती पातयेनी विश्वास. कळ्ळें न्ही जाल्यार म्हज्या जिवितांत देव म्हाका सोण घालना म्हणली एक गॅरंटी मोग त्या सोम्यातय म्हज्या काळीज बरोवन अमतोनचें त्या भावार्था मारिफात मोग इवळटा आनी बरोवसो येता. म्हजो सोमी एक दीस ताचे सवें आसतलो म्हणलो बरोवसो हांव एक दीस जिवंतपणां ताचे सवें आसतलो. आज हांगा आराधन मात्र न्ही, एक दीस मेल्या उपरांत ती सोम्या लागीं आसलें आराधन करना आमी आसात जे म्हणली आनी आसतलें म्हणलें आमकां गॅरंटी आसा जाल्यार तो बरोवसो. भावार्थ बरोवसो मोग आनी ह्या तिनच श्रेश्ठ आनी ह्या तिनां पैकी मोग श्रेश्ठ म्हणटा पवित्र पुस्तक. सोम्याचो मोग आमकां जाय ताचो मोग आमी भोगतना आमकां ताचेर मोग येता. पयले ताणें आमचो मोग केल्लो, आमी पयलो तासो करचो न्ही. ताचो मोग कितलो भोगता आमी तेन्ना आमी तासो करूंक शकता. सर्गावेची वाटेकस जेजून दाखयली ती ते 10 उपादेस ल्हान करून कंडेन्स करून मिनिमायज करून ताणें आमकां सुलाभ भेट दिल्यात. सोमी संवसाराचें लॉजीक बरें जाणा. पयले परस व्हडले याल रेडिओ व्हडले टीव्ही याल व्हडले परस मिशिनांनी परस आतां ते मॅक्रो म्हणटात आतां परस मायक्रो ल्हान व्हडलें ना ल्हान आतां ल्हानांत सगळे पावर आसता. सोमी 2000 वर्सां आदीं कळिता मनशाचें लॉजीक खंयच्या मॅजिकाचेर पावता एक दीस म्हणून आनी देखून ल्हान करून दिलां सोमयान त्या दाळाच. आजकाल न्ही 2000 वर्सां आदीं सोमयान 10 आसले ते 2 करून दिल्यात. तुजे देवाचो मोग करतना मात्र सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तीन सगळ्या मनान आनी तुजो केल्ले बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोनांत सगळें आसा. केन्ना देवाचो मोग करता ऑटोमॅटिकली मनशाचो मोग करताच आमी करीत. जर मनशाचो मोग आमच्या काळजांत ना तेन्ना आमी करचे मागणे आनी देवाचो मोग खंयी क्वेश्चन मार्क खंय प्रॉब्लेम आहा म्हण अर्थ. तो मोग करतना सर्गाची वाट आमकां उक्ती जाता. थोडी मिनट आमी हेच्या सुवार्ते विशीं पळया म्हगेल्या भाव भयणीनो. आयचे लुकाच्या वांजेलांतलें वाचप आयचें. ल्हानशा हिडा तूं कांय भियेनाका. तुमकां आपणाचें राज दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमच्या आस्त बदीक विकून मेळ्ळो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजाना तसल्यो चिरयो करा. सर्गी सरणा तसलें दिरवें पुंजाया. थंय सोर सरशी येना सणस खांतोवन विबाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसा. जर म्हजें दिरवें सोमी थंय म्हजें काळीज सोम्या कडेन आसतलें. पळय ल्हानशा हिंडा कांय भियेनाका. कांय टेन्शन करची गरज ना म्हणटा सोमी. कित्याक आपणाचें राज दिवंक तुमकां दिवंक सोम्याक बरें दिसलां. मुखलें पॅराग्राफ मात्र जागृत गाय सांगचें तसलें. तुमचे कमर बांदा तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटींग घरा येवन दारार बडयतना तक्षण उक्तें करच्या साखरा बरी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदळा पाटी येत गायम ताची वाट पळोवन रावतात. आमी धनी पाटी येता आसतना राखण आसले साखर बागीच सई. खरें हांव तुमकां सांगता धनीच आपल्या कमर बांदतलो जेवणाक बसून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्या नेरवा फांत्यार येताना जागे आसात त्या साखर बागीचताय. उडास दवरा सोर इतल्याच वेळार येता म्हणून घरचो धनी जण आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पडूंक सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा कित्याक चिंतिनातले घडये म्हण शापूत येतलो. आमी पुराय तयारी करता. पावस येता आसतना पयल्या बरें आपळ करून दवरतले.
आतां हांवें थोडे पडलो पोर एका घरा गेल्लो हांव एका वर्साचें जिरें मिरी पुरा सुकोवन बरें करून भितर किचनान दवरलें हांवें म्हणलें तूं मार्केटी वचना हांवें बाय म्हणून ना एका वर्साचें फुल्ल दवरचें पयलेंत वत आनी प्रकार किचना जाय जाल्यार आमी पयलेंत रेडी करून दवरता तांदूळ मूग दोनच्या पयलेंत कळटा आमकां मूग जाल्यार राडूंक घेवचो न्ही आमी बायल पयलेंत म्हणटा म्हळ्यार उनो जाला अन्ने ह्या हप्त्यान आज फाल्यां अन्ने म्हणून ऑर्डर करता हांव रेडी आसता जेवणा खाणा विशयी रेडी आसता सांजेर काल हें काय जे म्हणून सांगून जेवी जे म्हणून आमी 8 वरां चिंतिना दनपारां जेवण जाल्या उपरांत सांजे काल हें करचें आबा म्हणून चिंतन करता हांगा बरलां जाल्यार सांजेची कद रेडी आसचें आमी रेडी आसता नेक्स्ट इयर काल हें करचें म्हणून येता असो चिंता 10 वर्सां उपरांत काल हें करचें म्हणून सांगून चिंताप आमचें तितलें शार्प संवसारी संगती विशयान म्हजें आनी तुमचें सकडी एकत आमी देवा मुखार सकडी एकत व्हंकल न्हवरो सैरीक जावच्या पयलीं हॉल बूक करतात जाल्यार हॉलां मेळनात हांव दुरसोंचें न्ही कोणाक आसलें सांगचें तितलेंच सूख आनी बरें म्हणून हांव कोण हॉल आमी बूक करता खंयचे डीजे जाय कोणा शर्मा सांगाचें तें पयलेंत पुरा सगळें 2 वर्सां आदीं सेट करून दवरता 2020तल्यान 21तले काजार म्हाका इन्विटेशन आयलां पोर 19 2021 जानेवारींतले कितली तयारी करता खंय कडेन पिकनिका वचा जाल्यार उदक कितले बोटले जायचे आनी खोले खावंक जायचे खालें जायचें तें जायचें हें जाय पुरा सेट करून आमची लागेजीच मुग्ध ना पळयलें आमचे लागेज फॉरेनतान हेजे जाल्यार कितले लागेज मागीर उडयचे काडीचे 4 फावटी चिंतीचे खंयचे घालीचे खंयचे सोडीचे तें कडेन नाका मागीर तेंय उरलें दवर न्हू नॅक्स्ट एकल्यार दान दिवचें मागीर कितली तयारी करता पळय कितली तयारी फाल्यां सकाळीं घेवन वचोंक काडल्यार आजच कळलें वस्तूर काडचें कळलें वस्तूर घालचें न्हेसचें पुरा कितलें टेन्शन आमकां भुरग्यांचें जल्मतानाच भुरगीं खंयची इस्काला घालचें म्हण चिंता सीट खंय घालची खंयचे इस्काला घालचें खालें करचें भुरगीं जल्मताना इन्शुरन्स पॉलिसी सुरू करतात म्हळ्यार संवसारी संगती विशयान पुरो रेडी करता सर्गींच्या संगती विशयान लिस्ट बॉदर्ड बघता हांव आनी तुमी तर बेटी मेल्या उपरांत खालें करचें आमच्या लागीं आन्सर ना केद जालां मरोंका आनी क्या आनी जियो 80 70 कोणा ಗೊತ್ತು 80 ಮಿನಿಟಾಂಗಿ 80 ವರ್ಷಾಂಗಿ 80 ದೀಸ್ಗಿ 80 ಸೆಕೆಂಡುಗಿ न्यूज वाचून आल्ले कडेन तर लट्टाकन मेल्ल्यात यक्षगाना करतानाच और कितें स्टेजीर परफॉर्म करतानाच हार्ट अटॅक जावन मेल्ल्यात कितले जाणां आज जाल्लो मनीस फाल्यां ना राती न्हिदलो मनीस सकाळीं ना काल इतलो बरो आसलो म्हणटा पूण आमी कितलें रेडी आसा आनी सोम्याक आमी राखून आसा गी मस्तू बडी आमकां मरनाचें बें नाकात नाका बा जेजू येवन सत नाका व्हरून लेट जाल्यार बरें एक्चुअली आमी मोस्ट राखण आसा जाली संगत आमी मोस्ट पोस्टपोन करते आसता केदा लागता गी भुरगें टिचरी बी येता होमवर्क करना जाल्यार मात होमवर्क करून रेडी आसा जाल्यार टिचर भुरगीं राखण आसता टिचर केदाळ येता आनी हांवें तें केदां म्हजें होमवर्क दाखोवन 4 जाण आमकां शाबासकी जोडचे गी म्हणून केन्ना होमवर्क करूं ना तेन्ना भुरगीं आज टिचर येना जाल्यार पुरो मागता आज टिचरी हुशार नाला पुरो आहलें येना जाल्यार पुरो मागोनच आसता आनी मागणी आयकलें चिंता जेजू टिचर येना जाल्यार आमी होमवर्क करनातल्या भुरग्यां बरी आसा गी स्टुडंटां बरी और होमवर्क केल्ल्या स्टुडंटां बरी आसा एग्जामाक तितलेंत भुरग्यां बरें शिकलां जाल्यार ताका हात पांय कामचें आनी टेन्शन करचें कांय ना रेडी आसता कित्याक हांव शिकलां तें बरयचें 100 काडीचें म्हणलें त्या होपार आसता प्रायज जोडीचें म्हण केन्ना शिकोवना गी तेन्ना तकली पडापड पोट पडापड सुरू जावचें नाकात्तम जावचें तें गेल्ले पडले बरी जावचें हें पुरो सुरू जावचें त्या ताळें आमी शिकल्या गी सोम्याचो पवित्र पुस्तक एग्जामा तयार आसा गी एकच बूक दिला ताणें PhD करूंक की वस्तू बूक वाचीचें एकल्या केस केल्ल्या मनशा कडेन विचारलें हांवें कितलें शिकोवंक म्हळ्यार एक सब्जेक्ट एका क्लासी बरी म्हणजे 100 सब्जेक्ट आले इतले व्हडलें इतले व्हडले तितलें वाचून KS IAS पास जातात तितलें वाचून आमी MCom PhD काले बरें शिकता बारी बरें पूण सोम्यान दिला एक बूक मात्र तो आमचो वाचून जालाय वाचून जावना मस्त पटी एग्जाम केदां जालां गुर्त ना मोस्ट अनएक्सपेक्टेड जाल्यार आमचो बूक वाचून जावना रेडी ना
सोम्याने कत्त बूक दिलो मोगाळ भाव बहिणीनं. त्या दिसाक आमी राखून रावचे म्हूण सांगून टेन्शन करूंक न्ही, बदलाक सोमी इनाम दिता तें राखून रावून. निमाणें सोमी म्हणटा पळय बरें करून आसा. पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोमे ओपार तूं आमकां सांगताय की हेरा सोमेस्ता. तो गेला गाडी बेडी क्वेश्चन विचारत असता. सोम्यान जाप दिली तर धन्यान आपल्या घरचे कबाडदरी घेवंक आपल्या कुलकारां वेळा वेळाक पोड मेजून दिवने मेरलो पातीने सो बुदवून कारबारी कोण तोच तो. धनी पाटी येता आसतना ताका राखून रावल्लो. बुदवंत आनी पातयेने सो कारबार दोन संगती आमकां गरजेच्यो जिवितांत. ती बुदवून गाय आनी ती पातयेनी. दोनूच सोमी आमचे तेन्ना आसतात. ती पातयेनी आनी ती बुदवून गाय. सोमी आमचेर पाती येयल्या ती आमी पातयेनी आमी दवरून खाण गेल्या गी. ती बुदवून गाय सोम्यान आमकां पयतत मारफा दिला ती आमी होगडावन घेतल्या गी दवरल्या गी. पातयेने सो आनी बुदवून कारबारी ताची भुरगीं जावनच्याक सोमी आमकां ती बुदवून गाय ती पातयेनी ते देणे आमकां दिवं दी म्हणून ह्या आमी आराधना वेळार मागोवंक जाय. मोगाल भावन आनी भयणीनो, आज सकाळी एकल्या कडेन दनपारा उपरांत आनी एका कडेन उलोवन आसलो. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी जायतो पावस आसलो. आवरू उदक सगळ्यांनीतल्यानी बरोवन गेलां. आनी काल तुमी टीव्ही पळयली जाल्यार टीव्हीचेर सांगतले मुखले 2 दीस कठीण पावस आसतलो. 150 मिलीमीटर जावन 200 मिलीमीटर पावस पडटलो हें टीव्हीचेर प्रेडिक्ट केल्लें. आनी प्रत्येक जावन केंद्र हवामान इलाकेन हें प्रेडिक्ट केल्लें जावन आसा. पूण आज सकाळी वा काल राती जावन पळोवंक गेल्यार आज सांज पर्यंत पावसून जाला. पृथ्वी शांत जावन आयल्या. आनी अशें उलोवन आसतना ते म्हणाली मस्त वा त्या जाणा कडेन उलयतना तांणी म्हणलें एकत फादर तांणी कितलेंय प्रेडिक्ट करीत पूण आमकां समा प्रेडिक्ट करचें आनी हाचे मुखार कोणी दुसरें प्रेडिक्ट करूंक जायना. ताचे मुखार कोणी कितेंय करूंक जायना. तो ह्या संवसाराचो धनी ससना तावन ससना पर्यंत तो एकलो मात्र देव. आनी सगळो हो संवसार ताच्या मांडावळीन भरलोलो. ताच्या मांडावळी प्रमाणे चलतलो. वस्तू देव वस्तू ससना सावन ससनाक तो देव म्हणाली. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कोणीय कितेंय सांगेत पूण आमचो सोमी आमचो देव ह्या सृश्टेचो रचणार आमच्या मुखार आसा. आनी ताचे कडेन मागोवंक ताचे संगीत थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर सांगत आसा. आमी फाटीं गेले जाल्यार येत मनशांनी सांगिल्लें जून म्हयनो सगळो पावस येतलो. ह्या वर्सा पावसाक उणें पडचें ना. पूण तांणी सांगल्या प्रमाणे जून म्हयन्यान पावस नातलो. आनी आमी हर एक दीस हर एक फावटी आमी मागोवन आसल्या आनी मागोवन आसल्या. आनी फाटल्या दिसान सोम्यान दरबस्त आमकां पावस दिला. आमच्या गरजेक कितें आनी गरजेक चडीत आमकां पावस दिला. आनी ताचें उदार मन सोम्यान आमचे थंय दाखयलां. मोगाल भावन आनी भयणीनो, त्या देखून आज प्रत्येक जावन येत सृश्टेच्या रचणाराक ससना तावन ससना पर्यंत देवाक आमच्या सोम्याक आमी आराधन करया. ताका आमी अर्गां वगळाप दिया. मोगाल भावन आनी भयणीनो, तसो उपकार आमी आठोवया. कित्याक तो एकलो मात्र बरो देव. सगळी संवसार सगळी पृथ्वी चलोवन वचो तो आमचो धनी. त्या देखून तो किर्तन 62 वाक्य 5 तावन 6 म्हणटा, देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवसो. तोच म्हजें काडाप म्हजें तारान म्हजें खोटें. देखून हांव केदींच आलसो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्यानो एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी दांबया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर एक घडीभर आमी दवरया. किर्तनगाराची उतरां परत हेवटी आमच्या मती काडया. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवसो. तोच म्हजें काडाप म्हजें तारान म्हजें कोटें. देखून हांव केदींच आलसो ना. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी, हो एकलो मात्र म्हजो आनी तुजो बरवसो. म्हजो आनी तुजी भद्रती, म्हजो आनी तुजो देव, म्हजें आनी तुजें जिवीत चलोवन वचो. हो तूं रक्षक, हो तूं सोडवणदार, हो बळवंत आदार सोमी. हाचे बागार दुसरो कोणूच ना. कोणीय कितेंय सांगेत
पूण ताचे म्हाका तें चलचें ना. तो एकलो मात्र धणी, तो एकलो मात्र धणी, तो एकलो मात्र देव, तो एकलो मात्र आनी हो जिवो देव आमच्या मुखार आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या देखून काळजांत हांव न्हू एक घडीभर त्या देवाक आमी अर्गां दिवया, त्या देवाक आराधना आमी करया, त्या देवाची स्तुती आमी करया. मोगाळ भावा आनी भयणी, तो एकलो मात्र म्हजें आनी तुजें जिवीत चलोवन व्हरता. तो एकलो मात्र हांवें आनी तुवें खंत करन, बेजाराय करन, आनी कितें टेन्शन करन म्हजें आनी तुजें जिवीत बदलोवंक असाध्य. मोगाच्या भावा आनी भयणी, असाध्य. कित्याक ताचे वरवीं मात्र एकल्या वरवीं मात्र साध्य. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना, म्हज्या सोम्याक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. म्हजें जिवीत चलोवन वचो बळवंत रक्षक, बळवंत आदार तस. मोगाळ भावा आनी भयणी, त्या देखून सांगया तीस किर्तनकाराचीं उतरां परतून आनी परतून आमच्या काळजांत आमी म्हणया, देवा तुजे थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तूं एकलोच म्हजो बरवसो, तुंच म्हजें कडाप, म्हजें तारण, म्हजें कोटें. देखून हांव केदींच कोणाय मुखार खंयच्याय की हांव आलसो ना. तूं एकलो मात्र म्हजी भद्रती, तूं एकलो मात्र म्हजें रक्षक, तूं एकलो मात्र म्हज्या कुटुंबाचें बोळ, तूं एकलो मात्र म्हजें जिवीत चलोवन व्हरचो सकसो बळवंत सकत म्हणलें सोम्याक आमी सांगया. मोगाचें न्हू त्या सोम्या मुखार आमी आमकां समर्पण करया. मोगाचें न्हू ताका आमी काळजांत हांव स्तुती करया, आमी काळजांत हांव ताका आराधना करया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, वो बळवंत देव, वो बळवंत रक्षक. मोगाचें न्हू आमचें जिवीत चलोवन वचो जिवो देव आमच्या मुखार आसा. मोगाचें न्हू असाध्य म्हणलें खंयचेंय नातलो हो देव आमच्या मुखार आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या देखून असल्या देवाक आमकांत आमी समर्पण करया, आमकांत आमी संपूर्ण तरान समर्पण करया. त्या देवा मुखार आमी कालती जावया. मोगाचें न्हू त्या देवा मुखार आमी कालती जावया. तो बळवंत, आमी असक्त, आमचे वरवीं कितें साध्य न जावंक पुरो, पूण तो आमचे थंय आसा जाल्यार सक्कड संगती म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत साध्य. मोगाचें न्हू आमचे थंय तो आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत सक्कड संगती साध्य. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा तो आसा जाल्यार हांव आलसो ना, हांव दवलसो ना, हांव पडसो ना. कित्याक तो आसा म्हजो हात धरूंक, तो आसा म्हजें जिवीत चलोवन व्हरूंक, तो आसा म्हज्या बगलेक म्हजी वाट व्हरूंक, तो आसा म्हजी जतन करूंक, म्हाका आशिर्वादांनी भरोवंक. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या देखून त्या सोम्याक मुखार आमकां आमी समर्पण करया, त्या सोम्याक आमी आराधना करया. आमच्या काळजामानाचो मान गौरव ताका आमी भेटोवया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी टीव्ही ऑन केली जाल्यार सगळें टीव्हीचेर दाखोवचें आमच्या सगळ्या कर्नाटकाचें चित्रण. खंय आवरयलें, खंय मारोग गेले, खंयसर रस्ते फुटोवन गेले, आनी कितें सगळें दाखोवन आसलें. आनी ताच्या मदें थोडे तांचे उलोवनी, तांची अभिप्राय दिता. हांव टीव्ही 9 पळोवन आसतना तो सलयनार कार्यक्रमाचो निर्वाहक उलयतना ताणें म्हणलें उतरां परतून तो म्हणालो, उदका मुखार, उदकाच्या त्या लोटा मुखार, उदकाच्या त्या व्हाळा मुखार कोण रावंक सकात तो म्हणालो. आनी एक ताणें म्हणलें उज्या मुखार, उजो पेटोवंक सुरू जालो जाल्यार त्या उज्या मुखार रावंक कोण सकात. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ही तांची बोगना, हे तांचे चिंताप जाल्यार पवित्र पुस्तक ह्या ताच्या सवालांक, ह्या तांच्या चिंतपाक जबाब दिता म्हूण येत. मार्काचो वांचेल अध्याय 4 वाक्य 30 आनी 5 तावन 40 आनी 1 वाक्य आमी वाचलें जाल्यार जेजू वादळ थंड करता. जेजू दोनीचेर सिसां सांगता, एका कुशीक हांव आनी एका कुशीक पयन करनासलो, आनी तो पुरासान जाल्ली त्या दोनीचेर न्हिदोवन आसलो. वारें वादळ इतलें कठीण तरान वाळून आसलें, सीस भियेल्लें, कांगाल जाल्लें, हें कितें म्हणून. आनी जेजू आरामेर न्हिदोवन आसलो, कांयच ताका कंत नासली, कितेंच पडोवन वचूं नासल्या वरी तो न्हिदोवन आसलो. आनी तो वळू सिसांनी जेजूक म्हणलीं उतरां आमी वाचलीं जाल्यार कितें म्हणालें, मेस्त्री आमी बुडटाव, तूं कांय खबरेर नाय मू, मेस्त्री आमी बुडटाव,
तूं कांय खबरेर नाही मू जेजू उठोवन वाऱ्याक बेश्टायले आनी दर्याक ताणें म्हळें चुप्प राव थंड जा, चुप्प राव थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाल भावन आनी भयणीनो, वालच्या त्या वाऱ्या मुखार, वालच्या त्या उदकाच्या लोटा मुखार, पेरच्या त्या उज्या मुखार रावोंक सच्ची एक सकत आसा जाल्यार पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट म्हणटा, तो आमचो सोमी, तो आमचो रचणार, तोच आमचो धनी. आनी त्या देखून ताणें त्या वाऱ्याक थंड रावंक सांगलें आनी उदकाक शांत जावंक सांगलें आनी हर एक ताच्या मांडावळी प्रमाणे शांत जालें आनी थंयसर सारकें आसा तशें त्या जाग्याक येवंक शकलें. तशेंच माथ्या वाचोवांचेर अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 2 तावन वाचलें जाल्यार जेजू उदकाचेर चलता तें घडीत सिसांक ताणें पयलें धाडिल्लें. सीस दोनीचेर मुखार गेल्ले आनी जेजू त्या उदकाचेर चलोन येता आनी लागीं पावतना सीस परतून भियेलें, मेल्लें गायगी म्हणून, मेल्लें आयलें जावंक पुरो म्हणून. कित्याक जेजू उदकाचेर चलोन येता. जेजू देवा सोंपवतो, सगळ्या सृश्टीचो रचणार, ताचे थंय सकत आसा हें तांकां कळीत आसलें जाल्यार तो जेजू म्हणलें त्या घडये पातयेवंक ते सकले नात. तांणी चिंतलें मेल्लें गाय आनी त्या देखून ते भियेले खावचेले. पूण जेजू लागीं पावतना कितें म्हणालो, हांवूच तो, हांवूच तो म्हणालो. आनी तक्षण पेद्रो म्हणटा, जर तर तूं जाल्यार म्हाका उदका वयर सोलून येवंक सांग. आनी जेजून म्हळें ये. आनी पेद्रूय तक्षण दोनी थावन उदकाचेर देंवलो आनी जेजू सरची उदकाचेर सोलोंक लागलो. जावंक पुरो लारां वयर पोंदा उडोवन आसली जाल्यार पेद्रूय जेजूचेर पातयेवन जेजूक पळोवन थंय सोलोंक लागलो. पूण थोडे मेटा मुखार वेताना तो भियेलो. उदकाक ताणें पळयलें. तक्षण तो म्हणालो, सोमी हांव बुडटां, म्हाका बचाव कर. तक्षण जेजून हात दिलो, वांजेल म्हणटा, आनी दोनीचेर सोडले. थंयसर पवित्र पुस्तक आमी वाचलें जाल्यार वाक्य 32 म्हणटा, उपरांत ते दोनी सरतस वारें रावलें. तवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले, निजायकी देवाचो पूत तूं, निजायकी देवाचो पूत तूं. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या देखून उदकाचेर सोलोंक शकचो, उदकाची लारां शांत करूंक शकचो, वारें वादळ थंड करूंक शकचो आसा जाल्यार तो एकलो देवाचो निजायकी पूत तो जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत वारें वादळ उरता, आमच्या जिवितांत संकश्ट येतात, आमच्या जिवितांत कश्ट येता. पूण एक सकत शांत करची, थंड करचें, सगळें आसा तशें करचें जाल्यार तो एकलो मात्र देवाचो पूत मनशा कुळाचो तारोक आमचे मुखार आसचो, आमचो नीज देव सोमी जेजू क्रिस्त. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ताचे मुखार वा ताचे की वर्तें दुसरें कोणी ना मोगाचें न्हू. त्या देखून जाणवायचो पुस्तक सोबीत उतरां अध्याय 15 वाक्य 7-8 अशें म्हणटा, कुंभार मोव माती कश्ट काडून मोलता आनी आमकां उपकाराक पडच्यो जायत्यो वस्तू करता. एकेच मातयेन बऱ्या उपेगाची आयदनां तो करता आनी तसल्या उपेगाची न्हय आसलेलीं करता, सगळीं समान रितीन. खंयचें आयदन खंयच्या कामाक उपेग करचें म्हणून कुंभारस निश्चित करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. असो अर्थ कितें मोगाचें न्हू. कुंभाराच्या हातान माती, कुंभार उपयोगाक पडचीं आयदनां वा इल्लीशी उणें उपयोगाक पडचीं आयदनां तोच करता. आनी निमाणें वाक्य कितें म्हणटा, खंयचें आयदन खंयच्या कामाक उपयोग करचें म्हूण कुंभारस निश्चित करता. आज हांवें सांगचें मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजो आनी तुजो कुंभार हांगासर आसा. ताच्या हातांत हांव आनी तूं माती मात्र.
ताणें आमकां रचलां जावं आमचे थंय बरेपण जायतें आसा थोडें उणेपणी आसा अस्कदगाय आसा त्या देखून ताणें म्हणली ती उतरां आमी उडासा काडल्यार हांव आयलां पातक्यां खातीर भाग्यवंतां खातीर न्ही आमी कोणीय भाग्यवंत न्ही अस्कदगाय उणेपण आसा आमी पातकी बरेपण जायतें एकल्याचें आसा कोणी आमी खाली अस्कत आमी पाड म्हणचें नाका उणेपण मात्र आमचें पळोवचें नाका आमचें थंय 80-90% बरेपण आसा जाल्यार इल्लेशें अस्कदगाय उणेपण आसूंक पुरो पूण एक उडास दवरया त्या कुंभाराच्या हातांत हांव आनी तूं माती आनी आमचें जिवीत कशें उपेग करचें कशें चलोवन व्हरचें तो निश्चय करता हांव आनी तूं न्ही आमकां भोगूंक पुरो असाध्य आमकां भोगूंक पुरो जायना पूण तो कुंभार तो चलोवन व्हरता असाध्य म्हणलें ताका खंयचेंय ना त्या शब्द ताच्या डिक्शनरीन ना तो असाध्य म्हणलें त्या देखून आमकां कशें चलोवन व्हरचें आमचें जिवीत कशें चलोवन व्हरचें तें सगळें ताका कळीत आसा तर मोगाचें न्हू एक घडी भर दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया संकेत आमी कितेंच न्ही आमी केवल एक माती आमचो कुंभार आमच्या मुखार आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो ताच्या हातांत आमी आसा कोणायच्या हातांत न्ही एक उडास दवरया कोणायच्या हातांत आमी नांव आमच्या जेजू म्हळ्यार कुंभाराच्या हातांत आसा आमकां रूप दिल्लें ताणें आमकां जिवीत दिल्लें ताणें आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें मोगाचें न्हू हें उडास दवरया हें स्वस्थ आमच्या मोतींत काळजांत रिगोवन दी कश्ट आसूंक पुरो पिडाशिडा आसूंक पुरो सोडून घडोवंक पुरो चिंतल्या भशेन म्हजें आनी तुजें जिवीत वसणां जावंक पुरो अस्कदगाय आसूंक पुरो पूण कुंभार हांगासर आसा कुंभाराक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाचें न्हू अगणीत जानवायन भरलेलो तो तसलो देव आमचो आमच्या मुखार आसा ताणें आमकां हर एकल्यागे आपयलां मोगाचें न्हू आमकां हर एकल्यागे क्रिस्तांव जावन जियोवचें भाग ताणें दिला मोगाचें न्हू आनी तो आनी ताका आमच्या जिवितांत ताचें म्हणलें योजन आसा मोगाचें न्हू ही हॅज हिज ओन प्लॅन्स इन ईच वन ऑफ आवर लायफ आमचें जिवीत आमी चलोवन वचचें न्ही त्या देखून वांजेल उतारतें पवित्र पुस्तकाचें स्पश्ट करता जानवायचो पुस्तक आमचें जिवीत कशें उपेग करचें तो निश्चित करता हांव आनी तूं न्ही तो सर्वस्व मोगाचें न्हू त्या देखून एक घडी भर दोळे धांपून आसतना आमकां आसा तशें मोगाचें न्हू वी नीड नॉट टू जस्टिफाय आवर सेल्फ आमकां आमी समर्थन करचें नाका हांव बरो म्हणून वा हांव पाड म्हणचेंय नाका आमी आसा तशें मोगाचें न्हू आसा तशें ताच्या हातांत ह्या घडी आमी दिवया आमचो कुंभार तो आमकां रूप दिल्लो तो आमचें जिवीत चलोवन वचो तो कशें कितें करचें निश्चित करचें तो आमच्या मुखार आसा त्या देखून ह्या घडये आसा तशें आमी ताका आमकां समर्पण करया मोगाचें न्हू आमकांत ताच्या पवित्र हातांनी आमी दिवया आमकांत ताच्या पवित्र हातांनी आमी दिवया कशें पेद्रून ताचे दोनी हात ताच्या हातांत दिले जेजून ताका धरले आमचे ही दोनी हात ह्या घडी आमी मुखार दिवया हात मात्र न्ही सगळें आमचें जिवीत ताच्या हातांत आमी दिवया मोगाचें न्हू आमचें जिवीत चलोवन वचो तो आमचें जिवीत चलोवन वचो तो मोगाचें न्हू महिमेन भरलेलो वैभवान भरलेलो आमचो देव तो त्या देखून ताका आमी समर्पण करया आमी म्हणया सुमया तुज्या हातान हांव माती हांव कितेंच न्ही म्हजें जिवीत तूं चलोवन व्हर सोमया म्हजें जिवीत तूं चलोवन व्हर हांव आसा तशें म्हाकाच तुका दिता म्हाकाच तुका समर्पण करता म्हजें जिवीत तूं चलोवन व्हर म्हूण त्या सोमयाक आमी भोव मान सांगया उलो मान आमी सांगया आमच्या काळजांत जावन आमी सांगया आमचें जिवीत चलोवन वचो तो मोगाचें न्हू हर एक संगती म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत निश्चित करचो तो हांव आनी तूं न्ही त्या देखून ताका आमी समर्पण करया मौनपणी एक घडी भर बसया ताचे कडेन आमी एक घडी उलोवया सगळें आमचें सूख दूख कश्ट बेजाराय ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू कश्ट नातलो मनीस ना दूख नातलो मनीस ना सोडून घडी नातलो मनीस ना पिडा शिडा येनातलो मनीस ना हर एकल्याच्या जिवितान आसा
पूण तो कुंभार आमचे जिवीत चलोवन असो तो असाध्य म्हणलें खंयचेय नातलो तो आमचे मुखार आसा. ताची मांडावळ ताची योजना आसा आमच्या जिवितांत जारी जावंक. आमकां आमी ताका समर्पण करया. म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावन आमी ताका सांगया. आमच्या जिवितून तूं सोलोन व्हर म्हूण ताका आमी सांगया. समर्पण करया मोगाचेनो. आमकां संपूर्ण तरान सगळें तुमच्या जिविताक आमी समर्पण करया.